दाबोळेच्या फ्लायओव्हर पिलराचेर एक बायल कशी पावली असो प्रश्न जायत्या जाणांक पडिल्लो। फ्लायओव्हर रचणुकेक भितर पोकळ आशिल्ल्यान जायते स्थलांतरीत आनी असामाजीक घटक फ्लायओव्हरा भितरल्यान भितर सरूं शकतात आनी जायते तशे भोंवूंकूय शकतात अशें गोवा 365च्या कॅमेराक दिसून आयले। बेकायदेशीर कार्यावळीचे हॉटस्पॉट जावंक शकतात, पूण फ्लायओव्हर प्रवाशांक खास करून व्हीआयपींक सुरक्षा धोको निर्माण करपाक शकतात। वास्कोच्या आमच्या रिपोर्टरान त्या विशीं चड म्हायती दिल्या। पळयात गोवा 365चो स्पेशल रिपोर्ट। हालींच तुमी पळयल्लें की एक बायल जी आहा ही ग्रेट सेपरेटरच्या वयर ब्रिजार खंय तरी अडकलेली म्हणून पळयल्ली, पूण कारण कितें आसलें तें कोणाक खबर ना। कारण आसलें एकूच, म्हटल्यार हांगा जे ग्रेट सेपरेटरचे जे मेन होल्स आहात, एक खंय तरी इंटरसेक्शन्स आहात, थिंगा होल्स आहात आनी त्या होलांसून वयर चडोंक मेळटा आनी थंय खंय तरी रावतात। आतां तुमकां दाखोवंक सोदता की हे जो म्हाज्या फाटल्यान जो मेन होल आहा, हांगा चादरी कपडे दिसून येतात आनी हे जे हांगा मेन होल्स आहात हातून कोणूय चडूं शकतात। त्या दिसा बायल आसली, पूण हेच्या फुडें कोण एंटी सोशल एलिमेंट्स जावं टेररिस्ट जावं कितेंय जावं शकता, बिकॉज हांगासून जे ब्रिजा वयल्यान जे लोक जे व्हीआयपी मुवमेंट जाता, मिनिस्टर्स वयतात आनी जायते लोक वयतात आनी हे खंय तरी वयता आसतना कोण तरी जर हांगा एक वायट काम करीत जाल्यार मोठो दुखापतीचो हे जावं शकता। सेक्युरिटी एस्पेक्टान व्हडली मोठी गजाल आहा की हे जे होल्स आहात, ही एंट्री पॉयंट जी आहा ही बंद जावपाक जाय, ना जाल्यार खंय तरी एक दीस खंय तरी कोण तरी एंटी सोशल एलिमेंट्स जावं एंटी टेररिजम कितें तरी जावं शकता आनी हांगा ही मोठो घातपात जावं शकता। तेन्ना ऑथॉरिटी मागता की हे जे एंट्रीज आहात ग्रेट सेपरेटर त्यो खंय तरी बंद जावपाक जाय, ना जाल्यार ज्या दिसा बायल मेळली आनी खंयच्या दिसा आनी कितें जावं शकता, आनी क्रायम जावं शकता। तेन्ना मागता की हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी हे बेगीनच्या बेगीन बंद जावपाक जाय। ती हांगा मदीं बसलेली, आज सगळ्या जाणांक हो प्रश्न आसा ही बायल हांगा पावली कशी म्हणून। हेचे खरें म्हणून जालें न्ही, हांगा एंट्रन्सा ब्रिज आहा त्या ब्रिजा कडेन तो होल केल्लो आसा आनी सारके ते अशे वतात हे चारी वाटेनी अशे होल ते दवरले। हांव खरें म्हणून जालें हे होल न्ही कितें तरी म्हणजे हे लावन बंद करपाचें, चड करपाचें ग्रील तुमी लाया आनी ते बंद करा। कित्याक गोंयान तुमकां खबर आहा ट्युरिस्ट बी लोक येता, मर्डर इतले वाडले आसा, गांजाचे हेजे तेजे सगळे केशी आसा। भितूर जर व्हरोन कोणे मारून जर कोणाक उडयले जाल्यार हेका जबाबदार कोण, कोणाक कळटलें भितूर मारले आसा, वास येता म्हणटले आनी कांयच मेळचें ना। केदो व्हडलो होल आहा तो, ते होल खरें म्हणजे जाल्यार ग्रिल्स बसून बंद करपाचे। हे खरें म्हणजे जाल्यार एक मेंटेनन्साक लागून रिपेर कितें करपाक जाय हेका लागून दवरले आसतले, पण तिची दखल घेवपाची आहा। हे आज त्या बायलेन थंय बसून आमकां एक सिग्नल दिले आसतले की फुडें हेच्या कितेंय जावंक शकता। ताका लागून आमची विनंती आसा की जेणे कोणे हे ब्रिज बांदला तांकां त्या कॉन्ट्रॅक्टराक की ताका ग्रिल्स लाय आनी बंद कर। तुमकां जर केन्ना जाय जाल्यार ते ओपन करा, काम करा। व्हीआयपी मुवमेंट जाता हांगा गोंयान, व्हीआयपी मुवमेंट जाता म्हणूनच आमी म्हणूंक सोदता व्हीआयपी मुवमेंट जाता। लोक हांगा ट्युरिस्ट लोक येता आनी हो एअरपोर्ट इतलो लागीं आसा, खंय केन्ना कितें गडबडीन आतां ती बायल वशी करतली कोणाकूच खबर ना। फाल्यां जर अशें तशें कितें जावन कितें जालें भितूर व्हरोन कोणी ताका रेप बीप केलो जाल्यार चेडवांक भुरग्यांक बायलांक कोण जबाबदार हेका? गोवा 365 हिरू महाले दाबोलीच्यान।